आणि आपण तो करू शकता आणि आपण तो करूंक शकता आणि दिस ऑप्शन इज अवेलेबल. तुम्ही जे सांगले की कोचिंग जे अवेलेबल आसा पण ते खंय तरी खंयच बंधनकारक ना की ते कोचिंग घेवपाकूच जाय. ही एक सगळ्यात बरी गजाल की समजा तुम्ही सीए जावपाक सोदता इतलो महागडो म्हणजे खूप मागणी असलेले प्रोफेशन निवडपाक सोदता जाल्यार तुम्ही शहरान आसपाक जाय तुमकां खूप बरे सुविधा आसपाक जाय हाची गरज ना. एखादो गांवगिऱ्या वाठारांतलो भुरगो सुद्धा ताजे कडेन चिकाटी आसत प्रामाणिकपणां आसत ताच्या व्यक्तिमत्वान ते गुण आसत जाल्यार तो सीएची दुसरी परीक्षा गजाल सीए जावपाक पैसे आसूंक जाय अशी गरज ना. कारण एक सबंद कोर्साची किंमत 20 ते 25,000 ह्या भितर तो म्हणजे एका 20-25 हजारान एखादो सीए जावं शकता. यू कॅन बिकम अ फुल फ्लेज चार्टर्ड ऑफकोर्स. कोचिंग फी प्रायव्हेट कोचिंग फी आम्ही भितर धरू ना. आम्ही फक्त एक्झामिनेशनाचो जो आणि किंवा स्टडी मटेरियलाचो जो हे आसा कॉस्ट आसा तो धरता. 2 लाख चार्टर्ड अकाउंटंट्स सबंद देशात तुम्ही विचार करा. एक इतलो जो लोकसंख्या आशिल्ल्या देशांत सुमार 2 लाख चार्टर्ड अकाउंटंट आसा. दर वर्सा 1 लाख भुरगे परीक्षेक बसता आणि हो परीक्षा प्रोफेशनल एक्झाम असल्या कारणान ती कॉलेजा सारखी नाही ती बरी कठीणूय आसा. तातूंतले कमीत कमी 10,000 म्हणजे फक्त 10% फक्त एक 8-10 ते 12% लोक ती परीक्षा पास जाता. म्हणजे दर वर्सा 10-10 हजार चार्टर्ड अकाउंटंट्स तयार जाता. हाचे वयल्यान तुमकां कळटलें की कितलो डिमांड आसा ह्या प्रोफेशनाक. आणि जशें आमी औद्योगिकरण वाडटा किंवा देश जसो वाडटा म्हणजे देशाची ग्रोथ जाता तशी ह्या प्रोफेशनाक भयंकर असो डिमांड आसा. इट इज वन ऑफ द क्रीम ऑफ द प्रोफेशन. आणि ताका फावा सारकेंच ताका प्रतिष्ठा मान सन्मान आणि जो ताचो आर्थीक मोदबदलो आसा तो भुरग्यांक योग्य मेळूंक शकता. गरज आसा ह्या प्रोफेशना बद्दल खबर आसपाची. सर तुम्ही सीए बद्दल सांगला आणि हे प्रोफेशन जवळजवळ सगळ्यांक खबर आसा. तर तुम्ही ताज्या उपरांत आणि एक गजाल सांगलेली की सीएस म्हणजे कंपनी सेक्रेटरी आणि आयसीडब्ल्यू ही दोन प्रोफेशनां कितें आनी तांचे जे एग्जाम किंवा तांचे कोर्सीस कशे कितें आसता. ह्या दोन प्रोफेशनां तुम्ही जशें हांवें वदोळ सांगलां ते सीएच्या तोलामोलाचे आणि तितलेच मान आणि प्रतिश्ठेचे. फक्त ताका पॉप्युलरिटी कमी आसा कारण अवेअरनेस लोकांचो कमी आसा. सीए हांवें जशें म्हणलां की अकाउंटिंग ऑडिटिंग आणि टॅक्सेशन हे चार्टर्ड अकाउंटंटाचे विशय. बरोबर. पण कॉस्ट अकाउंटंटाचे विशय कॉस्ट अकाउंटिंग म्हणजे खर्चाचो ताळमेळ कसो घालप. तुम्ही म्हणता ते आयसीडब्ल्यू खर्चाचो ताळमेळ कसो घालप तो खर्च कसो कमी करप म्हणजे ताचे विशय कॉस्ट अकाउंटिंग आणि ताचो विशय इनडायरेक्ट टॅक्सेशन. इनडायरेक्ट टॅक्सेशन म्हणजे वॅट व्हॅल्यू एडेड टॅक्सेस सेल्स टॅक्स असले ते विशय. आज जशें औद्योगिकरण वाडटा तशें कॉस्ट अकाउंटंट CWA कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट ह्या प्रोफेशनाक सुद्धा भरपूर असो डिमांड आसा. सेक्शन 233B कंपनीज ऍक्ट वेगवेगळ्या तांणी इंडस्ट्रीचे लिस्ट केल्या. त्या इंडस्ट्रीक कॉस्ट अकाउंटंट आसप किंवा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आसप आणि कॉस्ट ऑडिट करप हे कंपल्सरी आसा. आणि ते कॉस्ट ऑडिट फक्त कॉस्ट अकाउंटंट करपाक शकता क्वालिफाईड कॉस्ट अकाउंटंट. आणि हातूनय त्या सीएच्या इन्स्टिट्यूटा भशेन साम्य आसा. अंडर द ऍक्ट ऑफ द पार्लमेंट 1959 तांच्यांनी इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया फॉर्म केल्या. ताचे परीक्षेची पद्धत सीएच्या परीक्षेच्या सारखीच आसा. म्हणजे ताकाय खंयचे फॉर्मल ट्रेनिंग ना. कोचिंग इज प्युअरली ऑप्शनल. 12वी नंतर एंट्रन्स परीक्षा दिल्लो भुरगो आणि बीकॉम नंतर डायरेक्ट आयिल्लो भुरगो एकाच जाग्याचेर आसता. थंयच्यान परत ताका 2 लेवल आसा इंटरमिडिएट लेवल आणि फायनल लेवल. परीक्षेचे स्वरूपय तशेंच आसा. वर्साक 2दा परीक्षा जाता आणि तितलीच कठीण सीए सारखीच कठीण ती परीक्षा आसा. टोटल जवळजवळ 4 ते 5,000 भुरगे दर वर्साक कॉस्ट अकाउंटन्सीची फायनल एक्झाम पास जाता. पण ताका डिमांड खूप ह्यूज आसा. म्हणजे जवळजवळ सीएच्या अर्ध्यान पास. सीएच्या अर्ध्यान कारण अवेअरनेस नसल्या कारणान कमी भुरगे जॉईन जाता. हांवें म्हणलां की सीएक जवळजवळ 1 लाख भुरगे जर जॉईन जाता आसत जाल्यार कॉस्ट अकाउंटंटाक आनीकूय खूप कमी भुरगे जॉईन जाता. म्हणून पासिंग पर्संटेज कमी आसा. पण पासिंग पर्संटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटन्सी एक्झाम इज लिटल हायर देन सीए एक्झाम. आणि तिसरो विषय म्हणजे कंपनी सेक्रेटरी. स्वरूप तेच पण कंपनी सेक्रेटरी म्हणजे कितें. कंपनी सेक्रेटरी इंडियन आमी ताका कंपनी सेक्रेटरी म्हणजे कंपनीचो सचिव. जशें आमचो प्रायव्हेट सेक्रेटरी म्हणटा तो इट इज अ सेक्रेटरी ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल पर्सनल सेक्रेटरी. हियर ही इज अ इम्पॉर्टंट ऑफिसर ऑफ द कंपनी. म्हणजे कंपनीचे कायदेशीर बाबी सांबाळपाचे सबंद दायित्व ह्या ऑफिसराचेर आसा. आणि ह्या नव्या कंपनीज ऍक्टा प्रमाणे कंपनीचो मॅनेजिंग डायरेक्टर इज नंबर 1 चेअरमॅन किंवा मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणा. ताच्या नंतर चीफ फायनान्शियल ऑफिसर किंवा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर
ह्या तोलामोलाच्या हुद्द्याबरोबरच कंपनी सेक्रेटरीचो हुद्दो आसा. आणि कंपनी सेक्रेटरी जावप म्हणजे परत सेम इट इज अ प्रोफेशनल एक्झाम जस्ट लाईक CA आणि ICW म्हणजे कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट. नाव कंपनी सेक्रेटरी सुद्धा इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इज हे इन्स्टिट्यूट जे आसा ते अंडर द एक्ट ऑफ पार्लमेंट फॉर्म जाला. ताका सुद्धा एंट्री लेवल 12वी नंतर एंट्रन्स एक्झाम. 12वी खंयचोय भुरगो ते करूंक शकता. आर्ट्स, सायन्स आणि कॉमर्स. एंट्रन्स परीक्षा एक 3 ते 4 पेपरांची असता. कसले पेपर असतात ते? तातूंत भितर इंग्लिश असतली, बिझनेस कम्युनिकेशन और कंपनी लॉ, फायनान्शियल अकाउंटिंग आणि मॅनेजमेंट असे विषयाचे 4 पेपर जर तू पास जायत. प्रामुख्यान हे कॉमर्साचेच विषय. पण बाकीच्या भुरग्यांक सुद्धा ते ओपन आसा. कारण आज तो तांचो जो स्टडी मटेरियल इन्स्टिट्यूटा कडल्यान या तिन्ही इन्स्टिट्यूटा कडल्यान जो स्टडी मटेरियल येता म्हणजे तुम्ही जर एनरोल जाल्यार तर स्टडी मटेरियल ते धाडून स्टडी मटेरियल एकदम कमीच कमी किमतीत म्हणजे त्या फीच्या किमतीत तो स्टडी मटेरियल तुमच्या पर्यंत पावता. इन एडिशन टू दॅट ती परीक्षा पास जावपा खातीर हे इन्स्टिट्यूटूय खंय खंय जाग्याचेर कोचिंगूय अवेलेबल करता फॉर अ स्मॉल फी. बट दॅट कोचिंग इज नॉट कंपल्सरी. प्रज्ञावंत भुरगो आसत, हुशार भुरगो आसत आणि प्रामुख्यान कॉलेज 11वी 12वी जो करपी भुरगो आसत म्हणजे 12वी परीक्षा जो दिता ताचाच सिलेबस त्या ह्या विशयांक आसता. एंट्रन्साक आसता. मातशें ऑफकोर्स डिफिकल्टी लेवल मातशी चड आसतली. ती परीक्षा जर पास जालो जाल्यार यू कॅन डायरेक्टली एनरोल युअरसेल्फ फॉर दीस एक्झाम. आणि ह्या भुरग्याच्या बरोबर तो ग्रॅज्युएट जाल्लो भुरगो आता त्याच लेवलाक पावता. म्हणजे तुमची 3 वर्सां वाचूंक शकता. सर हे म्हणजे जवळजवळ CA, CS आणि ICW हाचे स्वरूप जवळ एक आसा. ऑलमोस्ट सेम. सर आणि एक प्रश्न तुमकां विचारपाक जाय आसलो म्हाका की हे सगळे कोर्स केल्या उपरांत गोंयांत ऑपॉर्च्युनिटीज आसात. पण हेच डिग्री घेवन आमी समजा भायर प्रॅक्टीस करपाक गेले म्हणजे एखादो डॉक्टर जसो वता तशी कितें चान्सीस आसात, शक्यता आसा? एक लक्षात आमी घेवया की हे तिनूय कोर्स आमी म्हणल्या कंपनी सेक्रेटरीशिप, कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट आणि चार्टर्ड अकाउंटंट. Now these courses are professional courses affiliated through a professional body established by the Indian Parliament Act. म्हणजे स्पेशल ऍक्टा अंडर ते इन्स्टिट्यूट फॉर्म जाल्या आणि त्या ऍक्टान तांचे मेंबरशीप दिल्या. हांव जर CS जालो किंवा हांव CA जालो म्हणजे कितें जालो, परीक्षा पास जालो आणि ह्या इन्स्टिट्यूटाचो मेंबर जालो. एकदा हांव जर मेंबर जर जायत जाल्यार आय कॅन प्रॅक्टीस इन इंडिया, एनीवेअर इन इंडिया, ऑर आय कॅन स्टार्ट माय पर्सनल प्रॅक्टीस, ऑर आय कॅन स्टार्ट विथ एन एम्प्लॉयमेंट. पण हाचो अर्थ हो न्ही की हांव फॉरेनाक वचून हे डिग्री घेवन थंय प्रॅक्टीस करूंक शकता. म्हणजे हांगाचो CA वचून थंय प्रॅक्टीस हांगाचो CS कित्याक हांगाचो CWA किंवा हांगाचो कंपनी सेक्रेटरी भायल्या देशांत वचून स्वताची प्रॅक्टीस उबारूंक शकना. कारण ही हॅज बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑर अ कंपनी सेक्रेटरी ऑर एन कॉस्ट अकाउंटंट of India's association and he is a member of an Indian body. ओके सर, ताका उपाय कितें? म्हणजे समजा एखाद्याक दिसता की ना आपण जसे डॉक्टर हांगा इंजिनियर करता की भायल्या देशांतल्या कंपनी किंवा भायल्या देशांतले कंपनी हांगा जशे आसात करेक्ट त्या कंपनीन आपण काम करचें अशें जर दिसता जाल्यार ताका 2 आसा गजाल्यो. एक म्हणजे इंडियन कंपनी जी भायर आसा तातूंत ह्या लोकांक काम करूंक जाता. किंवा फॉरेन कंपनी आसा तातूंत ही कॅन वर्क, ही कॅन वर्क देअर एज एन एम्प्लॉई बट ही कॅनॉट प्रॅक्टीस. आता ज्या देशां बरोबर रेसिप्रोकेटी अरेंजमेंट आसा, रेसिप्रोकेटी म्हणजे इंडियन CA थंय वचून काम करूंक शकता त्या देशांत. फॉर एक्झाम्पल नेपाळ, आणि नेपाळाक जाल्लो चार्टर्ड अकाउंटंट इंडियन काम करूंक शकता जाल्यार थंय हे दोगूय जाण करूंक शकता. पण देश जवळ जवळ 180 ते 200 देशांक हे सगळे ते करूंक शकना. हाका लागून जसे आमच्या देशान असे 3 क्रीम प्रोफेशन्स आसा, CA, CS, ICWA. तसे लंडनाक चार्टर्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अकाउंटंट्स म्हणून आसा, सीमा. वो सीमाचो प्रोग्राम आमच्या ICWA सारको आसा, कॉस्ट अकाउंटिंग. आमी ताका CWA म्हणटात, थंय ताका CMA म्हणटात. किंवा आज आमच्या देशान जसे CA आसा तसे अमेरिकेक एक कोर्स आसा ताका ते म्हणटात CPA, सर्टिफाईड प्रोफेशनल अकाउंटंट. म्हणजे आमचो भुरगो जर CPA USAक रजिस्टर जर जालो त्या परीक्षेचे स्वरूप तशेंच आसा जशें गोंयाच्या इंडियाच्या CAच्या परीक्षेचे स्वरूप आसा. तांची टेस्ट सेंटरां इंडियन आसा. अच्छा, इंडियांतल्यान आपण थंय रजिस्टर जालो, हांगा इंडियान वेगवेगळे कडेचे टेस्ट सेंटर आसा, थंय वचून तांणी परीक्षा दिली. म्हणजे समजा एखाद्या देशा भायल्या इन्स्टिट्यूशनची एक्झाम तुम्ही आपल्या देशांत रावून आपल्या देशांत अभ्यास करून आपल्या देशांत तांचे कोचिंग सेंटरूय अवेलेबल आसात. प्रायव्हेट कोचिंग सेंटर आसात, त्या इन्स्टिट्यूटूय थोड्या जाग्याचेर तांचे चॅप्टर आसा. थंय जर तुम्ही कोचिंग करत यू कॅन आन्सर देअर एक्झामिनेशन. Once you answer and pass or become the member of CPA USA, you have no limit.
तुम्ही जगातल्या खंयच्याय देशात प्रॅक्टिस करूंक शकता, कारण त्या त्या देशात अमेरिकेचे कंपनी असतल्यो. याबद्दल आपल्या भुरग्यांचे अवेअरनेस खूप कमी असा दुर्दैवात. म्हणजे आम्ही कॉमर्स सेक्शनाक आम्ही फक्त जर सीएचेच उलयता, सीएस आणि CWA हे इंडियाचे प्रोफेशनल असून सुद्धा आम्ही जर उलयना जाल्यार CPA ऑफ USA किंवा सीमा ऑफ UKचो प्रश्नच खूप कमी. सुदैवान सीमा सारखी परीक्षा जर तुम्ही पास झाले लंडनची, चार्टर्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अकाउंटंट्स, ताचे चॅप्टर आता गोंयाक आसा. गोंयाक यू कॅन एनरोल इन गोवा, यू कॅन पे द फीज इन पाउंड्स. ऑफकोर्स तुम्ही आज बँक ट्रान्सफर करूंक शकता, इजिली ऑनलाईन ऍडमिशन घेवंक शकता. ताचे परीक्षाचे केंद्र इंडियान कमीत कमी 10 ते 20 सेंटर आसा, थंय तुम्ही परीक्षा दिवंक शकता. आणि सीमा जर परीक्षा जर तुम्ही पास झाले आणि सीमा जर झाले, CMA जर झाले, कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकाउंटंट जर झाले जाल्यार आज यू कॅन प्रॅक्टिस अँड वर्क इन 187 कंट्रीज. 187 देशांत तुम्ही कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकाउंटंट म्हणून प्रॅक्टिस करूंक शकता. सर एक खूप महत्वाची गजाल आणि ही गजाल कोणाकूच म्हाका दिसता बहुतेकांक खबर नासा. सर खूप बरी माहिती सांगली तुम्ही, खूप उलोवपा सारकें आसा. पण एक शेवटचो प्रश्न तुमकां विचारता आणि तुम्ही ताचें उत्तर दियात की इतले कॉमर्स भुरगे आसात, म्हणजे भितर सामके क्रिमी लेयर ते एवरेज अशे भुरगे आसात. ह्या सगळ्या भुरग्यांक तुम्ही एक नटशेलान ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान कितें सांगूंक सोदता? दोन म्हणजे गोंयांतूच जवळ जवळ 3,500 कॉमर्स ग्रॅज्युएट वर्सा घेतले आणि आमकां ह्या 3,500 लोकांबरोबर वर्साक कॉम्पीट करूंक जाय. परत गेल्या वर्साचे संबंध देशाचे भुरगे आसा, ताका लागून आपूण जो कोर्स करता त्याच बरोबर आपले व्यक्तिमत्वाचो विकास आपण कसो करतलो तो एक नंबर भाग. दुसरो भाग आपण कॉमर्सो विशय घेवन जर अभ्यास जर करता जर जायत जाल्यार एक्चुअल कॉमर्स एक्चुअल इंडस्ट्रीन कितें चल्लां हाचे ज्ञान हाचे समाज भान आसप महत्वाचें. आज संबंध देशा भितर संबंध कंपनी भितर कितें चल्ला, तांची व्यवस्था कशी आसा, इकॉनॉमी आपल्या राज्याची कशी आसा हाचे बद्दल खबर आसूंक जाय. तिसरो बद्द म्हणजे आज माहिती ना म्हणून आपण खंयची गजाल आपण ते शिकूंक ना अशें तुमकां कारण आज ना. कारण आज तुमचे इंटरनेट आसा, आज तुमचे फोन आसा, आज तुमचे तुमच्या हॅलो करियर सारखे माध्यम आसा. त्या करियराच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान इन्फॉर्मेशन इज इजिली अवेलेबल. दोळे आणि कान उगडे दवरत सतत परिश्रम घेवपाची आणि जिद्द जर आसत आणि नवे नवे शिकपाची जर आवड जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता खंयचेच अशें क्षेत्र ना जे आमच्या भुरग्यांक कठीण आसा. आणि गोंयचे भुरगे तर म्हाका दिसता संबंध भारतभराच्या भुरग्यां परस हुशार आणि बरे कम्युनिकेशन एबिलिटी आशिल्ली भुरगीं आसा. सुदैवान हाचो अर्थ फक्त बुकीश लँग्वेज जे नॉलेज जे आसा ताच्याच कडेन लक्ष न दिता की स्वता भितर असलेले स्किल डेव्हलप करप आणि तुम्ही म्हटलं अशें सातत्यान शिकत रावप, बरोबर होच ताका पर्याय आसतलो. सर ह्या 2 एपिसोडान 2 भागांत तुम्ही कॉमर्स आणि मॅनेजमेंट या विशयी अत्यंत मोलादीक आणि अभिनव अशी माहिती दिली जी आमकां सर्वसामान्य लोकांक खबर ना. त्याबद्दल तुमचे प्रुडंटच्या वतीन खूप खूप देव बरें करूं. धन्यवाद. हे आशिल्ले डॉक्टर मनोज कामत आणि 2 भागांत तांणी कॉमर्स आणि मॅनेजमेंट ह्या विशयी आमकां मोलादीक अशी मार्गदर्शन केलें, माहिती दिली. ही कार्यावळ तुम्ही दर शुक्रारा दनपारां 1:30 आणि रातचे 10:30 पळोवंक शकतात. ह्या कार्यक्रमा विशीं तुमकां कितें सुचोवणी आसत, कितें कळोवपाचें आसत, वेगवेगळ्या फिल्डांतले रिसोर्स पर्सन जर तुमकां सुचोवपाचे आसत जाल्यार ह्या ईमेल आयडीचेर आमकां मुजरत ईमेल करात. पळयत रावात प्रुडंट.